म्हापशा गावसावाड्यावेली एक बांय प्रदूषित, 10 ते 12 घरांचे हाल. आरोग्य खात्यान इन्स्पेक्शन केले. नाले तुंबल्यात. बॉयलर कोंबडेचे वेस्ट उडयतात. ताका लागून उदक पिड्ड्यार. लोकांक दुबाव. कितें जालें ना सर, आतां 8 दीस जाले, 2 वीक जाले, सडनली ब्लू जाले आनी आमकां भंय कळ्ळी. मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, पुलिसांक केलो, आयले सगळे जाणां आनी हेल्थाक दिलें उदक घालून. हे म्हणले ना तुमी हाडूंक जायना, आमी येतले आनी आमच्या फुड्यान तुमी काडूंक जाय अशें खूब हें सांगलें. आज व्हेला तेंच्यांनी. एकूच आमची हांगा 10-12 घरां खातात. तो कितें म्हणटा सकाळी हेल्थाचो आयलो तो, टांकयो वयर आसा तेच्यो टॉयलेट, ते म्हणटा एटलिस्ट 15 मीटर पयस आसूंक जाय. ते म्युन्सिपालिटीचें काम न्ही बांदपाचें परमिशन दिवपाचें. आनी आदर थिंग म्हणटा तो श्रेयकाची कितें एक बारीक हें मेळ्ळो जाल्यार जावं शकता. आणि आता ते माती टाकून मरे थंयसर हे आता मासाचे कोतयो हाडून उडयतात, गार्बेज उडयतात. कितले फावटी हांवें पिक्चरां काडून चेअरपर्सनाक धाडली, सीओक धाडली, तितले तात्पुरते ते साफ करतात, पण फुडें कितें करूंक जाय ते करिना. काँग्रेस फुडारी विजय भिके म्हणटा नाल्यांनी कोयर उडयतात त्याचेर कारवाय जावपाक जाय. घाण सगळी उडयतात आनी हे जे उदक जे फ्लो जायना मेन एका स्ट्रिमाक पुला कडेन, आनी हेचे जे घाण आसा पळय ती आमच्या गांवसाड्यान चडशी बांयो आसात. आनी बांयो म्हटल्या बरोबर ही बांय म्हाका दिसता हितून गरमेन सुद्दां सुकलेली वचनात, पण आयज आमी पळयला त्या बांयांनी एक डिफरंट टायप ऑफ उदक येयल्लें आसा, घाण उदक येयल्लें आसा, तेची प्रदुशणा खातीर हें जाल्लें आसा. आनी आयज ते सॅम्पल येयला आनी ते सॅम्पलाचो केन्ना रिपोर्ट येतलो तो खबर ना, पण सॅम्पल येवच्या पयलीं हेल्थान हेचेर हेल्थ पोल्युशन म्हणटा पळय ही जी डिपार्टमेंटान न्हिदलेली आसा तेंच्यांनी हे डेली पळोवपा जाय. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.